देवी काकुतीचे नोवेन 7वो दीस. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देवी काकुतीचे देवसांव पोरगोडटात तांचे खातीर मागुया. हे वरवीं जेजूच्या बोव काकुतसार काळजाचे रूपकार ते जावं. बोव काकुतसारा जेजू, तुजें काळीज सगलोच मोग. देवाचे काकलुतीच्या व्हडपणाक केरीत भाशेन मान दितात आनी पोरगोडटात. मनशाच्या पातकां खातीर जायतो दुमाळो सोंसून तुजें अगणीत बोलेपण आनी पुस्कोळ काकूत सगल्या संवसाराक कोळीत करूंक वावुरतात. तांकां तुज्या दयाळ काळजाच्या बिराडान घे. सदांच तुजे व्हड काकुतीन तांकां रेवडाय आनी तीरपण, बळ आनी सोंसणिकायेची कृपा तांकां दी म्हूण आमी मागतांव. सासणाच्या बापा, तुजे ताव नासलोले काकुतीक केरीत भाशेन मान दितात आनी पोरकोण दितात आनी उतरांनी आनी कोन्यांनी पेल्या ताय तुजे पोरी काकूत दाखयतात. तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल. ओदीक काकूत तांचे ताय दाखय म्हूण आमी कालतिकायेन मागतांव. तुजेर विस्वास दवरला आनी तुजे बासावणे पोरमोणे चलतात. तांकां सदांच आनी बोव करून मोरनाच्या वेळार सांबाळ. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन.